नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. जमनी बळकावपा विशीं म्हापशा पुलिशेंतल्यो 21 केशी एसआयटीक भितर उडयल्ल्या ब्रोकर शेट्टीचे 60-70 डील बनावट डॉक्युमेंटांची मोड्स ऑपरांडी उक्ताडार. जमनी बळकावपाची प्रकरणां उस्तूक एसआयटी खंयचे नेमात तपास जुईज पळयत आसा काय ना. फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमतले काय ना. टीएमसीचे सरकाराक प्रश्नार प्रश्न. आंतरराष्ट्रीय योग दीस योग फॉर ह्युमॅनिटी 8व्या योग दिसाचो थीम. मुखेल कार्यावळ ताळगांवां श्यामा प्रसादार स्कुलां आयकॉनिक से कॅथेड्रल आग्वाद किल्ल्यार योग. महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकार संकटात. शिवसेना आमदारांचे उघड बंड. एकनाथ शिंदेचो 26 आमदारांचो दावो. ऑपरेशन कमल गुजरातांतल्यान सेना बीजेपी पॅचअपाचे शिनाल. 2-2.5 वर्सां बंद आशिल्ल्यो अंगणवाडी 1 जुलै सावन परत सुरू. कोविडाचे नेम पाळून अंगणवाडयो चालीक. बायलां भुरगीं कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन केली घोशणा. रॅपर सिंगर मिका सिंगाचो हणजुण्या बंगलो उबो जाता. दर्याच्या भरती रेशे भितर बांदकाम कल्टिवेबल लँड झोनात. टाउन प्लॅनराचो नोट. सीझेडएमएफए कळवणी. दोतोर पंकज सायनेकाराचो 24 वरांत 5598 सूर्य नमस्काराचो नवो रेकॉर्ड. फाटल्या योग दिसाचो 5485 सूर्य नमस्कारांचो आपलोच रेकॉर्ड मोडलो. खबरो विस्तारान. फाटल्या 2 वर्सांत बनावट डॉक्युमेंट करून जमनी बळकावपाच्यो 21 पुलीस केसी म्हापशा नोंद जाल्ल्यो. ह्यो केसी आतां एसआयटी पळयतली. चडश्यो आजगांव सांगोळडा सुकूर वाठारांतल्यो. मजगती मडगांवां घोगाळांतल्या शेट्टीन ताचे वरवीं अश्यो 60-70 केशी घडल्यात. प्रॉपर्टी विकतना पेपर ओरिजिनल करूनच विकताले म्हण तपासात सांगला. बनावट डॉक्युमेंट करून जमनी बळकावपाचे केशीत एसआयटीन पाळामुळा उस्तूंक सुरवात केल्या उपरांत म्हापशा पुलीस स्टेशनात फाटल्या 2 वर्सांत नोंद जाल्ल्यो 21 केशी एसआयटी कडेन वर्ग जाल्यो. चडश्यो केशी आसगांव सांगोळडा सुकूर वाठारांतल्यो. बनावट डॉक्युमेंट करून ती जमीन वा घर पयलीं आपल्या मनशांच्या नांवार करप. अशें करतकीच ते ओरिजिनल जाता. ते उपरांत ते गिरायकांच्या गळ्यांत घालप अशी मोडस ऑपरांडी म्हूण मडगांव घोगांतलो ब्रोकर शेट्टीची चौकशी करतना तपासात कळ्ळा. पुलीस सुत्रां सांगतात शेट्टी वरवीं अश्यो 60-70 तरी केशी घडल्यात म्हूण खंय कळटा. मुख्यमंत्र्यान अशा केशींचेर खासा लक्ष दवरला. दोशी आसा ते खंय सापडटले. एसआयटीच्यो जसजशे दीस वता तसतशे नवीन केसीस एसआयटी कडेन येत आसा. म्हणून आमची टीम सद्या फूल फ्लेज पयली केस जी आसा तितून पूर्ण इन्वेस्टिगेट करीत आसा. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, थोड्या जाणांनी एका दिसांनी बीन वांगडात सगळी कामां केल्ली आसा. सगळे जाण ते स्कॅनराच्या सगळे येतले. हे हरशीं ऑफिसर तुमकां इनवॉल्व एट प्रेझेंट तरी 1-3-4 जाण तरी शुअर शॉट आसात. बट सुरू आसा. अरेस्ट जावपाक शकता त्या ऑफिसरान. जो कोणी दोशी आसा तो अरेस्ट जाता. इतले मजगती काँग्रेसीच्या कॅप्टन विर्याताचो एसआयटीक तेंको. मात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आपाच्या अमित पालेकरांनूय खंय अग्निपरीक्षा दिवची. As the chief minister, you yourself have to hand over the land deals that you were involved in from the time you became an MLA. Hand it over to the SIT for a clean chit. Now, I specifically mentioned about the convener of Aam Aadmi Party, Advocate Amit Palekar. Now, there is news across in the social media that he was involved in a land deal where a person died in 2002. He was the uncle of the first Goan Arjuna awardee, Otilia Mascarenhas. Now, he produced a land deal somewhere in 2013, almost 11 years after that gentleman had died. How many more land deals was he involved in? So, he being the convener of Aam Aadmi Party, he should hand over all the land deals in which he was involved as an advocate to the SIT. दूध का दूध, पानी का पानी.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान जमनी बळकावपाची प्रकरणां उस्तूक SIT नेमल्या खरी, पूण ती खंयच्या कायद्या खाला देखरेख रिटायर्ड जुईज करता काय ना, केशीचो फास्ट ट्रॅक कोर्टान निकाल लागतलो काय ना, TMCचे सरकाराक प्रश्न. असल्यो कितल्योश्योच SIT जाल्यो, पूण निमणे तांचे रिपोर्ट खंय आळमारींनी उरतात. सरकारान लोकांक पिशे करचे न्ही. The order states that terms and reference will be issued separately. Now this itself shows how opaque or how confused this government is. What is the mandate and terms of reference? How do they move forward? You just cobble some officers, put them together and say there's a SIT form? Now after this letter, there is news reports that SIT has started arresting people. What is this? What is it? Arresting what? Under what law you are acting? Where are the terms of reference? Why are the terms of reference till today not made public? And when I asked this letter on the 16th, whether the SIT is constituted under the Commission of Inquiry Act, I'll show you so many committees. So many committees are formed. Just never seen the light of day. Soglo is just trying to divert attention, trying to create impression. Loka dakhvu sudda ki na. We are looking seriously into it. Or will SIT finally become a cold storage? Will this SIT be supervised by a retired judge? TMC demands that this investigation should be time bound. Moment they catch hold of a case, it should be settled one way or the other. जी कोणाचे जागे फ्रॉड करून ट्रान्सफर जालेले आहा तिंका तो जस्टीस मेवतली जाल्यार फास्ट ट्रॅक कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड. अदरवायज यू आर फुलिंग द पीपल. आठवो आंतरराष्ट्रीय योग दीस जालो. गोंयभर सरकारी तशेंच शाळा संस्थांच्यो कार्यावळी. योग फॉर ह्युमॅनिटी ही अंदूची थीम. ताळगांवां श्यामाप्रसाद स्टेडियमार मुखेल कार्यावळ जाली. ब्रँड इंडिया ग्लोबली मोहिमे सकल योग दिसा निमतान देशांतल्या आयकॉनिक सुवातीक प्रसिद्धी. गोंयची स्कुलां, पोन्न्या गोंया सेंट कॅथेड्रल आनी आग्वाद किल्ल्याचेरय कार्यावळी. योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है. आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है. हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है. फक्त आयच्या एका दिसापुरती आसची न्ही, तर म्हाका दिसता योगा प्रॅक्टीस ही डेली आसची, 365 डे आसची. हें खूब महत्वाचें आसा. म्हजे समोर सगळे भुरगे आसा, त्या खातीर हांव ताका मुद्दामून सांगता आपल्या शरिराचेर आनी मनाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर योग आनी आसन हें सगळ्यात महत्वाचें आसा. This yoga, as well as the concept of Namaste, is widely accepted in more than 80% of the countries accepted yoga. They are observing it, and Namaste also. Once upon a time, before the British Empire, the putting Namaste was little bit refused by the people during the time of Indian freedom struggle. It's a perfect balance of mind and बॉडी. आणि ताच्या खातीर आमी सगळे विविध प्रमाणात जे ह्या जगान जे स्ट्रेस आसता, विचार आमचे नवे करचे पडटा, जाल्यार वी फायंड दॅट अ परफेक्ट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर इज एक्सरसायझिंग, आणि योगा गिव्स यू दॅट वे. सगळे जग आंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनयता. योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, ये इस साल के योग दिन की थीम है. योग जोड़ने का काम करता है. मनुष्य को मनुष्य से, देश को देश से,
ये जोड़ने का काम और इसे आगे जाकर भी मनुष्य को परमात्मा को जोड़ने का काम करता है। दिसाचो एकूच वर आपल्या जिवाक दी जाल्यार खूब जालें। तेका लागून सगळ्यांक म्हजो रिक्वेस्ट आहा, सगळे पेडणेकार आमचे सगळे हेल्थी रावया आनी ही योगा आयज एकूच दीस न्हू, तुमी सदांच ही योगा कंटिन्यू दवरची। आमी सदांच म्हणटात की हेल्थ इज वेल्थ। जर आमचें आरोग्य जर सारखें जर ना जाल्यार आमी वेल्थूय कमोवपाक शकना। आणि म्हणूनच हांव वेल्थ तुमचे कडेन खूब गाडी आसतले, बंगले आसतले किंवा बँक बॅलन्स आसतले ह्या वेल्था विशयी हांव उलयना। आणि म्हणूनच ह्या वर्साचो जो योगा दीस जो आसा ताची थीम जी आसा ती योगा फॉर ह्युमॅनिटी। अत्यंत महत्वाची आसा माणुसकी। माणुसकी जर मनशाक जर ना जाल्यार ह्या संवसारान आमी जगोन कांयच अर्थ ना। So with yoga we can get stress release, and I thank PI Magic for arranging such a beautiful program on Yoga Day. आयज योग करप खूब गरजेचें आसा। जिवनांत आयज अशें आढळून येता जे आमचे तरुण वयाचेर सुद्दां अनेक रोग त्या जिवनांत आमकां भेडसावता आनी हे भेडसावणारे रोग आपल्या शरिराक लागचे न्हू। पूण निरोगी जर रावतलो जाल्यार मनुष्य जिवनांत आपल्या योग हे आत्मसात करप हे खूब गरजेचें आसा। शाळा सुरू जाल्यो, आता अंगणवाडी सुरू करपाक सरकार तयार। 1 जुलै सावन अंगणवाडी सुरू करतले म्हण बायलां भुरगीं कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटराचेर जाहीर केला। कोविडाचे सगळे नेम पाळून अंगणवाडी सुरू करतले म्हण विश्वजीत उलयला। कोविडाच्या महामारीक लागून अंगणवाडी फाटली 2-2.5 वर्सां बंद आशिल्ल्यो। रॅपर सिंगर मिका सिंगाच्या हळजुण्या बंगल्याचे काम भरती रेशे भितर येता म्हण टाउन प्लॅनराचो नोट। जमीन कल्टिवेबल लँड झोनात, थंय वचूंक रस्तो ना, फुटपाथ आसा। प्लॉटार ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, आता थंय स्विमींग पूल, राखणे वणत, लोअर ग्राउंड फ्लोराचें काम चल्लां। डेप्युटी टाउन प्लॅनरान CZMAच्या वांगडी सचिवाक कळीत केला। आता पळोवया सांजे उसरां आयिल्ली खबर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज मायनिंग डिपार्टमेंटाची एक रिव्ह्यू मिटींग घेतली। येता ते 2-3 म्हयन्या भितर मायनिंगाचो ऑक्शनिंग प्रोसेस सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा। त्याचे पयलीं CA रिपोर्ट, SIT रिपोर्ट, CAG रिपोर्ट आनी 37 वायलेशनाचे जे सगळे रिपोर्ट आसा ते सगळे जाग्यार घालून ते सगळे निकालात काडून ऑक्शनिंगाचो प्रोसेस सुरू करपाचे आसा। मायन्स डिपार्टमेंटाच्या बरोबर AG, CS, DMG आणि बाकी सगळे म्हणजे मायनिंगेच्यो सगळ्यो A to Z परत एकदा रिव्ह्यू घेतले, कारण मायनिंग ऑक्शनाक वयच्या पयलीं 3 टप्प्यान एक आनी तो CAचो रिपोर्ट आशिल्लो, CAGचो रिपोर्ट आशिल्लो, ताज्या उपरांत 37 वायलेशनचो रिपोर्ट आशिल्लो आनी SITचे रिपोर्ट आशिल्ले। तातूंतलो पयलीं जो ऑलमोस्ट CA रिपोर्टाच्या नुसार 1000 कोटी पर्यंत जे आमकां
जो रेव्हेन्यूज येवपाक जाय आशिल्लो तो सगळो हे केल्या उपरांत 300 crores आमी CAच्या रिपोर्टाच्या अंडर लेटरां इश्यू केली. ऑलमोस्ट 120 crores ऑफ रुपीज आमी रिकवर केले. आनी थोडे CAच्यो केसीस ज्यो आसा त्यो ऑलमोस्ट सोंपपाक गेल्यो. थोडे जाण फक्त तेंच्यांनी हायकोर्टान ते अपील केला जे आमी दिल्या ते CAGचो रिपोर्ट जो आसा तो क्लियर जालो. उरला 37ची डिसिजन्स जी आसा पळय 37 वायलेशनची डिसिजन थोड्या दिसांच्या भितर जातली. हियरींग आनी बाकीचे सगळे फायनलायज जाय जाल्ले आसा. ताज्या उपरांत उरल्या SITच्यो केसीस सुरू आहा. एकदां 37चो रिपोर्ट फायनलायज जाले त्या 37च्या केसीसचेर आमी डिसिजन घेतले. द बेस्ट वे इजन मागीर ऑप्शनच्या बाबतींत जें आमकां करपाक जाय ताजेर ऑलरेडी काम सुरू केलां. आमी SBI कॅप एका ऑन बोर्ड घेतला आनी ताजो प्रोसिजर ऑलरेडी सुरवात केल्या. मायन दीस ऑप्शन्स करपा खातीर आमी प्रोसिजर सुरू करतले. त्या खातीर CAG 37 SIT हे सगळे मॅटर्स फास्ट पैकी क्लियर जावप गरजेचें आशिल्लें. ताकाच लागून आज म्हणजे सगळी पूर्ण रिव्यू मिटींग जी आसा ती AG हावस CS DMG मागीर SIT हे सगळे बसून ती रिव्यू मिटींग. कितलो टायम लागतलो ऑप्शनिंगाच्या स्टेजी पर्यंत येवपाक म्हाका दिसता एनादर हय 2-3 म्हयने वयतलेच. अजून 1-2-3 म्हयने वयतले. बट जे तेजे पयलीं हे सगळे मॅटर काबार सगळे मॅटर्स काबार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. वळत रावात प्रुडंट. महाराष्ट्रात आघाडी सरकार संकटात. एकनाथ शिंदेच्या फुडारपणान आमदारांचे बंड. 26 आमदार गुजराताच्या सुरतात कॅम्प. काँग्रेसीचे 5 गायब. विधान परिषदेचेर BJPन 5 सीट जिखल्या उपरांत शिवसेनेत बंड उघड. ऑपरेशन कमल गुजरातांतल्यान. दिल्लीत घरमंत्री अमित शाह फडणवीसाची बसका. खडसेची खंय. उद्धवाक BJP कडेन पॅचअप करपाची अट. महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप. विधानसभा परिषदेचो निकाल जाताच महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी धपके आणि बंड. शिवसेनेचो विधिमंडळ फुडारी एकनाथ शिंदेचे उघड बंड. 26 आमदार ताचे बरोबर म्हूण डावो. काँग्रेसीचे 5 आउट ऑफ रेंज. शिवसेनेचे आमदार गुजरातातल्या हॉटेलात. एकनाथ शिंदे कडेन संपर्क साधपाचे शिवसेना फुडाऱ्यांचे यत्न. महाराष्ट्र विधानसभा 288 आमदारांची. बहुमताक 145चो आंकडो. महाविकास आघाडीत शिवसेना काँग्रेस NCPचे मेळून 148 आमदार आशिल्ले. एकनाथ शिंदेच्या बंडा उपरांत 26 बंडखोर आमदार महाविकास आघाडीक अडचणीचे. BJP कडेन 105 आसात. शिंदेचो गट शिवसेनेचे 1/3 जायनात. फुटल्यार परत वेंचणूक. कळटा त्या प्रमाण ठाकरेन BJP कडेन पॅचअप करचे म्हूण बंडखोर शिंदे गटाकडच्यान शिनाल येता. BJPन अजून पत्ते उघड केल्ले ना. मंगळारा उसरा राती मेरेन तरी एकनाथ शिंदे कॅम्प शिवसेनेच्या थेट संपर्कात ना. महाविकास आघाडीचे सरकार टिकता. राष्ट्रपती राजवट लागता काय वेगळी आघाडी तयार जाता हाचेर महाराष्ट्रासयत देशाचे लक्ष. राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेच्या तोंडार महाराष्ट्र महत्वाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांतली स्वातंत्र्य सैनिकांची स्मारकां आनी किल्ले जाग्यार घालपाचो सरकाराचो संकल्प. हुतात्मा हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकरांच्या तेरेखोलच्या स्मारकाच्या रिनोव्हेशनाची मुख्यमंत्र्यान बुनयाद घाली. हिरवे गुरुजीचे घरचे आणि थळावे आशिल्ले. हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकरा बरोबर 127 सत्याग्रही आशिल्ले. तांची याद सदांच उरतली म्हण CM उलयलो. गोंय मुक्त करपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिवची पडल्यार जाता, पण आपूण गोंय मुक्त केल्या शिवाय रावचे ना. द सेम वे शेषनाथ वाडेकर हांच्या बरोबरय उरलेले स्वतंत्र सेनानी हांच्यांनी गोंय मुक्त करपा खातीर होच तो आमी तेरेखोलचो किल्लो. ह्या तेरेखोलच्या किल्ल्याचेर सगळ्यांत पयलो तिरंगो लावपी जे आशिल्ले ते शेषनाथ वाडेकर आनी हिरवे गुरुजी जे आशिल्ले हांच्यांनी तो तिरंगो लायलो आनी हांगासरूच ते उबे आशिल्ले. तांच्यांनी आपल्या हातांतलो म्हणजे तिरंगो सकयल दवरूंक ना. म्हणजे कर्नल बेनीपाल आसतले, हिरवे गुरुजी आसतले, अशे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी 35 जाण दिसता पयल्या त्याच दिसा म्हणजे तांकां धारातीर्थ पडले, अशें वीरगती प्राप्त जाली. हे स्वतंत्र बट 55च्या उपरांत सुद्दां 61 पर्यंत म्हणजे आमकां वाट पळोवची पडली. गोंयांतल्या कितलेशाच स्वतंत्र सेनानी तांच्यांनी स्फूर्ती दिली. म्हणजे आपूण मुक्त जाल्या आसतना सुद्दां आपल्याक स्वतंत्र मेळ्ळा आसतना सुद्दां पूर्ण भारत देश स्वतंत्र जायसर तांकां चेंज पडनाशिल्ले अशे हिरवे गुरुजी आसले. आनी आज हांव धन्य जालो अशें म्हणटा. हांव म्हाज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात तांचें ल्हानशें स्मारक काय आसना तांच्या सुपुत्रांनी ती डिमांड केला. डेफिनेटली हांगासर आमची जागा एवेलेबिलिटी कितली आसा
हाजी पळोवन तेंचे एक व्यवस्थीत रित्या स्मारक आनी त्या संदर्भातलो इतिहास व हांगासल्या थंयसर रिकॉर्डेड उरचो हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतो. अशी स्मारकां आसतली, अशे फोर्ट आसतले, मागीर काबदीराम फोर्ट आसतलो किंवा आमचो बेतूल फोर्ट आसतलो किंवा हिरवे गुर्जेचें स्मारक आसतलें, पत्रादेवीचें स्मारक आसतलें. ह्या सगळ्यांक परत एकदां आमी पुनर्जिवीत करतले, तेजी पुनर्स्थापना करतले आनी निदान गोंयचो इतिहास हो नवीन जनरेशना पर्यंत पावपाक जाय हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. ऑस्ट्रेलियाचो उपप्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स काल सांजे गोंयांत पावलो. माल्साक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री मॉविन गुदीन, फ्लॅग ऑफिसर रियर एडमिरल विक्रम मेननान INS हंसाचेर येवकार दिलो. आज नौदळाचे ऑफिसर आनी गोवा शिपयार्डाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर ताची बसका जाता. गोंयच्यो बसका आटपून माल्स दिल्लीक गेलो. दोतोर पंकज सायनेकारान सूर्य नमस्कारांचो आपलोच रेकॉर्ड मोडलो. फाटल्या वर्सा योग दिसा ताणें 24 वरांत 5445 सूर्य नमस्कारांचो रेकॉर्ड मोडिल्लो. ह्या योग दिसा 5598 सूर्य नमस्कार. आज संवसारीक योग दिसा संवसारीक संगीत दिसाचो योग म्हणून ह्या दिसाचो संगीत योग. तरणाट्यांक आळस कमी करून उर्बेचो सायनेकाराचो संदेश. आम्ही तकलेन एक नंबर धरलेलो की बाबा वी शॅल ट्राय टू रीच अप टू सर्टन पॉइंट विच इज हायर देन 5445 अँड हॅपी टू से दॅट की आमचो जो ह्या अटेम्प्ट आसा तो सक्सेसफूल जालो. नॉट ओन्ली मी, म्हणजे माझे सगळो जो सपोर्ट स्टाफ आसा, इवन आमचे फिजिओ डॉक्टर आसात तेंच्या कडल्यान आमकां खूब मदत मेळ्ळी आनी वेळोवेळी म्हणजे ज्या टायमार म्हाका जे क्रॅम्स जायले तितूंतल्यानूय सरपास जावपाक तेंच्यांनी खूब मदत केली. सो अशा पद्दतीन म्हणजे इट इज वन ऑफ द टीम इव्हेंट्स यू कॅन से. आणि एंटायर म्हणजे वो फक्त सूर्य नमस्कार वर्ल्ड रेकॉर्ड नासून आम्ही तो संगीत योग नावाचो एक अटेम्प्ट म्हणून इव्हेंट म्हणून ऑर्गनायज केला. कारण 21 जून फक्त योग दिन नासून तो जागतीक संगीत दिन म्हणूनय मनयलो वयता. तर त्या निमित्तान आज सांजचो म्हणजे 21 तारीख सांजचो 5 वरांचेर मुग्धा आणि प्राची अशी गोव्यातील नामवंत गायिका त्यांचे सहगायन जातले शास्त्रीय संगीत. तर ते सांजेच्या 5 वरांचेर आमी ऑर्गनायज केल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.